पेमेंट शेड मयेचे आमदार त्यांनी एक विधान केल्ले की गोंयान सोरो बंदी करची म्हणून तेचेर मागीर खुबशा बीजेपीच्या आमदारांनी म्हटले की ते चुकीचे विधान म्हणून आणि त्याचे ते विधान राष्ट्रीय पातळीचेर आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर सुद्धा मातशे चर्चेन येयले की गोंयान आणि सोरो बंदी अशें म्हणून आणि ते बी बीजेपीचो आमदार मागणी करता. सो हेजेर तुमचें ओपिनियन कितें? आमचो पेमेंट शेट जेणे सोऱ्या संबंधी सोरो बंद करता म्हणून हे सगळे कितें आसा म्हणजे विधानसभेक 40 आमदार आसा. प्रत्येक वेगवेगळो तर आपलो मांडटा. ते 40 भितर 39 जर जाय म्हणलें जाल्यार ते सरकार करचें पडलें. एकटो जायना न्ही, एकट्यान व्हरलें जे मेजॉरिटी जाय ते जाता. ओके. आणि तुमचें ओपिनियन कितें? गोंयान आतां टुरिस्ट स्टेट थंय सोरो बंदी जावपाक शकता? खुबशे लोक पयलींच्यान जगता आतांच न्हू. लेबरचे पयलू आसा पयलूचे आसा ते काजू फेणी करता, माडांची फेणी वेगवेगळे तरेचे आशिल्ले. आतां ते हे इंडियन मेड फॉरेन लिकर हे सगळे तरेचे जे आसा आनी आमचे गोंयच्यान खूब सोरो भायर वयता आनी गोंयचेच लोक तितले ते पिना पूण गोंयचो सोरो दुसरे स्टेटीन वयता आनी तेणे करून दुसरे स्टेटीक वयता तेन्ना आमकां रेवन्यू आमकां उत्पन्न येता स्टेटीक आनी तेचो आमकां स्टेटीक फायदो म्हणजे तेजें लुकसाण जायना, स्टेटीक फायदो. आनी आमी ते गोंया आसा पयलूच्यान पूण गोंयचे लोक बाय तुका रातची सोरो पिवन पडना, पडटा एकटो कोणूच पडना. इतलेशे मारता ते जाणा तेंची हे कॅपेसिटी कितली घेवपाची हे गोंयकारांक खबर आसा. आतां दुसरे स्टेडियम हांगा पडले ते कोण चुकून कोण केन्नाय मजा म्हणून घेता ते येता. अदरवायज सगळे लोक जाणा आतां लिकराचे संबंधी कितें जाता ते. तुम्ही केन्ना घेतल्या?